साहेब डिमांड झाला तुमचा डिमांडाची रिप्लाय कला अकादमी चढ गाजली. वस्तुस्थिती असा वस्तुस्थितीचे भाष्य केलं. पण कला अकादमीचं कोण कॉन्ट्रॅक्टर तुम्ही कन्सल्टंट घेतलेलो पळय तो विजय म्हणटा तो एका घेवपूच ना म्हणून पण कितें विशय एक्झॅक्ट. हांव ऑन पब्लीक डोमेना भितर आहा. विजयाक बरेचशे हांगसरलें खंय करपाचें संवय आहा. हांवें म्हणिल्लें 2004 कन्सल्टन्सी जी आशिल्ली ताचे अधिकृत कन्सल्टंट जर चार्ल्स कुरियाचो जर कोण जर आशिल्लो जाल्यार तो चिराग शेट्टी. हांवें ह्या कामाच्या संदर्भात खंयच उल्लेख केलो ना. हें तुमी पयलीं समजून घेवपाची गरज. दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता. आय एम ऑन रिकॉर्ड. आय रिपीट. आय कोटेड हिम एट द टायम ऑफ 2004 रिनोव्हेशन. बाय वे आता ऑलरेडी आमच्या हातान आयिल्ली आसा. कॅबिनेटाक प्लेस केले नंतर बाकीचे सगळ्यो फॉर्मॅलिटी जाले नंतर वेर इमिडिएटली वी आर गोइंग टू लॉन्च इट. वन मोर म्हटले की हांवें उत्तर दिलें मरे. हांवें डिमांडाच्या वेळाचेरूच उत्तर दिलें मरे. हांवें 1 जुलय 2024 दिसा भायलो साऊंड हाडपाचो बंद केल्लो आसा. बरेचशा तियात्रिस्टांनी बरेचशा नाट्यकलांनी बरेचशे विविध कार्यक्रम जाले. तांणी कला अकादमीचो साऊंड वापरलेलो आसा आनी आज पर्यंत आमकां खंयच्याच तरेची कागाळ येवना की साऊंड सारको ना. हांवें प्रश्न ते म्हाका कांय खबर ना न्ही रे. ते आतां तुमी तांकां विचारपाक जाय न्ही. अरे आज पर्यंत ताणें केन्ना साऊंड. पूण आमी तांकां विचारलें जाल्यार ते म्हणटा कितें साऊंड सारको येना एको जाता आनी कितें डिस्टर्बन्स जाता म्हणून तेंच्यांनी भायर हाडलो. कोण तरी कंप्लेन करपाक जाय. म्हाका एक सांग कोण सांगता तुमकां खंयचे संस्थेन अशें तुमकां सांगलां नाजाल्यार कितें तर आमचे कडेन रितसर कागाळ येवपाक जाय जेणे करून आमी रेक्टिफाय करपाक शकता. हय 2017. म्हणजे गोविंद सर, you still believe that media is responsible for this thing? Who says? You mentioned no. Who says? हांवें म्हणलें काही म्हणलं काय न्ही. हांवें काही म्हणला कारण तुमीच न्ही रे तो म्हजे बरोबर लायव्ह कर पळोवपाक आनी हांवच न्ही रे तुमकां व्हरतालो. विशय तेन्ना न्ही रे. तदनंतर काही गोष्टी जाल्ल्यो ते तुमकां सगळें खबर. सगळें सारकें आहा न्ही कला अकादमीन आतां. पळय त्या संदर्भात काही गोष्टी कितें आसा पयलीं ते सगळे आमी जेन्ना हांवें सांगिल्लें आहा न्ही रे कितें आसा तें. आनी ज्यो काही गोष्टी कितें जर आमी ज्यो काही गोष्टी सांगपाक जाय PWD ते आमी ऑलरेडी सांगला. आनी कोण आतां न्ही आमी जवळ जवळ जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्याकूच सांगिल्लें आशिल्लें आनी त्या समोर काही गोष्ट पूर्ण जावपाक जाय थोडोसो काळ लागता. हें आमी मान्य करपाक जाय. बिकॉज इट इज अ रिपेर, इट इज अ रिट्रोवेटिंग, इट इज अ स्ट्रेंथनिंग वॉट इट इज डेव्हलप्ड न्यूज. पूण आनीकूय उरला तितून काम करपाचें. How much work has been completed now? रुलींग आमदारूच ब्लेम कित्याक करता. भायले आमदार रुलींग आमदारांचे कितें कार्यक्रम जालो ते ब्लेम तेंच्यांनी सांगलें. अरे ते ब्लेम करता तांकां विचाराक जाय. सर पूण आनी कितलें उरलां काम कला अकादमीचें काय टोटल काम PWD करीत आसा. आनी म्हाका दिसता पळय हांव एकूच गोश्ट सगळ्यांक सांगपाक सोदता की सिन्स द इन्सेप्शन ऑफ द कला अकादमीचें काम आज ना काही बारीक सारीक गोष्टी खातीर काम सुरूच आशिल्लें. लक्षांत